येवकार हा समृद्धा कणगावकर सुरखपुराचे हेडलाईन्स। हालीच चालले विधानसभा वेचणुकेत जबरदस्त जैत मिळवून भाजपान अरुणाचल प्रदेशात फुलयले कमळ। सालिगाव रस्त्याकुशीच्या झाडांनी 23 वर्षाच्या तरणाट्याची सापडली कूड। ही हत्या काय आत्महत्या, पोलीस करतात शोध। प्रियोळ वाठारात चोरयांनी कोयर उडयताल्यांक धरले रंगे हात। कोयर उडोवप्यांचेर जातली सक्तीची कारवाय, सांगले पंच वांगड्यांनी। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। तामिळनाडूच्या सतीश सीतारामन ह्या 23 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याची कूड सालिगांवच्या रस्त्याकुशीच्या झाडांनी सापडली। पोलिसांनी थळार धाव घेत घडणुकेचो पंचनामो केलो। पोलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। सालिगांव वाठारान रस्त्या कुशीक एका 23 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याची डेड बॉडी एका झुडपान सापडली। ह्या भुरग्याचे नाव आसा सतीश सीतारामन, हो रावपी तामिळनाडू हांगासरलो। ही घडणूक जेन्ना सालिगांव पुलीस स्टेशनाक कळ्ळी, ह्या सालिगांव पुलीस स्टेशनाचे PI सोमनाथ माजीक हांगा ताबडतोब येवन तांच्यांनी हांगासरलो हो तपास केल्लो आसा। ह्या भुरग्याची डेड बॉडी हांगा कशी पावली ह्या हेचेर फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन सालिगांव पुलीस स्टेशन करीत आसा। गोंय हे पर्यटन राज्य म्हूण फामाद आसा, पूण आता हे राज्य अपघात, चोरयो आनी खुनांक लागून लेगीत फामाद जावपाक लागलाशें दिसता। दिसा उजवाडाक जावपी चोरयो, खून आनी अपघातांक लोकांमदीं भंय तयार जाला। देखीक कडक कारवाय आनी कडक कायदो जावपाची भोव गरज आसा। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली। आता घेऊया एक ल्हानसो विसव। विसवा उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो। 1951 ते 52 उपरांताची दुसरी व्हडली सार्वत्रिक वेचणूक 6 सप्तकां जाल्ली मॅरेथॉन लोकसभा वेचणूक जाले उपरांत भाजपाच्या फुडारपणा खाला NDAचे स्पष्ट जैत मेळटले असो अदमास एक्झिट पोलांनी उक्तायला। सत्ताधारी भाजपा फुडारपणा खाला NDAक व्हडले जैत मेळटले असो अदमास 12 एक्झिट पोलांनी उक्तायला। पळयात। 2024 वर्साचे लोकसभा वेचणुकेन भाजपाच्या फुडारपणा खाला NDAक महत्वाचे जैत मेळटले असो अदमास 12 मुखेल एक्झिट पोलांनी उक्तायला। अदमास थोडे बदलतात, पूण ते सगळे NDAच्या प्रबळ कामगिरी कडेन बोट दाखयतात। वयल्या एक्झिट पोलांतले अदमास अशे आसात। एक्झिट पोलांतल्यान कर्नाटक आनी महाराष्ट्रान NDAचे वर्चस्व आनी केरळान डाव्या फुडारपणा खाला युतीक महत्वाची हार दिसून येता। बंगालात फाटले वेचणुके परस भाजपा बरी कामगिरी करपाची शक्यताय आसा। लोकसभेच्या जाग्यांच्या बाबतींत तो सगळ्यात व्हडलो पक्ष जावपाची शक्यताय आसा। 73 वर्सां पिरायेचो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी तांचो पक्ष भाजपा हांकां सेगीत तिसरे खेपे कार्यकाळ मेळटलो अशी अपेक्षा आसा। फाटले वेचणुकेन जाल्ले लुकसाण आनी पक्षांतरा कडेन झगडपी काँग्रेस भाजपाक आव्हान दिवपाच्या हेतान विरोधी गट इंडियाचो एक वांटो आसा। 2019 वर्साचे वेचणुकेन भाजपाक 303 सुवात्यो मेळ्ळ्यो, जाल्यार राष्ट्रीय लोकशाय आघाडीक वट्ट 352 सुवात्यो मेळ्ळ्यो।
दुसरे वटेन काँग्रेसीक 52 सुवातो मेळोवपाक येस आयले जाल्यार संयुक्त पुरोगामी आघाडीक वट्ट 91 सुवातो मेळ्ळ्यो. हे खेपे भाजपान 370 सुवातांचे महत्वाकांक्षी लक्ष दवरला आणि आपल्या इष्ट पक्षांच्या आदारान 400चो आंकडो हुपपाचो ध्येय दवरला. संसदेच्या सकयल्या सभाघरांत 543 सुवातो आशिल्ल्यान भोवमताची संख्या 272 आसा. मंगळारा वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जावपाचो आसा. सदा भशेन एक्झिट पोल सदांच अचूक आसनात आणि निमाणो निकाल वेगळी कथा सांगपाक शकतात. गोवा 365 खातीर सुभाशीश गोवेकार आणि संगीता ओली. राज्यात कोयराचो विषय केन्ना सोंपतलो काय? वयता थंय ही समस्या निर्माण जाला. कितली जागृताय केल्यार तीच गत. लोक फायन भरपाक तयार आसता पूण वाठार नितळ करपाक न्हू अशीच गत आसा वेलिंग प्रियोळ कुंकळे ग्रामपंचायतीची. कोयर वडयतल्यांक रंगे हात धरले. माड्डोळ प्रियोळ पंचायतीन वाठारांतलो सुको कोयर व्हरपाचें नियोजन केला पूण लोक कोयर हाडून रस्त्यार उडयतात. वाठारांत नितळसाणेक लागून जागृताय लेगीत केल्यो पूण कांयच फायदो जालो ना. कोयर उडयतल्यांक तालाव घालपाचोय थारलो. लोक फायन भरतात पूण वाठार नितळ दवरपाक पळयनात. चोरयांनी कोयर उडयतना आदल्या सरपंचान एकल्याक रंगे हात धरलो आणि ताका पुलीस स्टेशनान घेवन पावले. पंचायतीच्या निर्णया प्रमाण जो कोयर उडयता ताका दीसभर कोयर एकठांय करपाक लायतले. ही ताची पनिशमेंट. आम्ही एक गार्बेज उडयतना राती आमच्या डेप्युटी सरपंचान गाडयेन लिपोवन रावन ताका धरलो. आमी कोयर कोयर करून आमी सामकी आमकां नाका जाल्लें आसा. कोयर काडून आमी काडटा, पंचायत निवळ करता, परत हाडून उडयता. आमी हे गार्बेजीक आमचो गांव निवळ उरपा जाय म्हणून आमी पॅम्पलेटी वाटल्यो, बोर्ड करून लायले हांगा कचरो उडोवं नाका, तुमचो कचरो तुमी वेवस्थीत तेजो हे करा, विलेवाट लाया, आमची गाडी येता तेजेर तुमी आमी सुको कलेक्शन करता. प्रत्येक वार्डान दिसान दीस एक वार्डान आमच्या गाडी भोंवता. आमची स्वताची पंचायतीची गाडी आसा, लेबर आसा. तरी अशें आसतना सुद्दां लोक अशें उडयतात. आज आमी खुबशे जाणांक तेंची फायनूय मारलेली आसा. जशें आमच्या कायद्यान आमकां आसा त्या प्रमाणे हे करता. आतां आमी कितें आमची तेंची वेगळीच हे केली आसा. कित्याक पयशे दिवन 500 रुपया भरता, 5,000 सुद्दां भरपा रेडी आसता पूण आशिल्ले तशें परत तेंच करता. म्हणून आतां आमी एक खेपे कितें केलां, ताका फायन म्हणल्यार हीच शिक्षा की तेणी जे गार्बेज उडयला ती तेणी निवळ करून दिवची आणि आमचो वाठार ते बरो करून दिवपा खातीर तेणी ह्यान फुडें अशें करूचें न्ही. आनी चड करून ह्या भाड्यान जे रूम दवरल्या तेंचे हांव त्या ओनरांक सांगपाक सोदता ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान की तुमचो कचरो तुमी वेवस्थीत तांकां सांगा, वाट मेळटा थंय व्हरों नाका. आमची गाडी येता, सुको कचरो व्हरता, तें तुमी एकटे करून धरून रस्त्या सायडीन दवरया. ज्या ज्या वार्डान प्रत्येक तो दीस येता तो दीस याद धरून अशें तेणी काम करचें. ती डेप्युटी सरपंचान एक असोच गार्बेज उडयतना धरलेलो आनी वयल्यान तो ताका उलट उत्तरां दिवपा लागलो, तेज्या आंगार वचपा लागलो. ताका पुलीस स्टेशनार हाडलेलो. ताका लागून आमी जमलेले आनी ताका आतां वॉर्निंग दिली आमी. तेजी शिक्षा अशीच की तेणी आमचो वाठार निवळ करून दिवचो. म्हणजे आम्ही 2 महिने झाले प्रत्येक पंचायती मी अशें ठरयलां की कोणी तरी एक रातचे जर टायम मेळटा रातचे रावून कोण तरी कोयर उडयता जाल्यार धरचें म्हणून. म्हणजे काल हांवें चर्ची कडेन एक टँकर लायलो, टँकरीन हांव न्हिदोवन रावलो. म्हणजे म्हाका खबर आशिल्लो ह्या टायमार उडयतलो म्हणून. नेमको एक इंदिरा मार्केटींग थंय हें आसा, इंडस्ट्रीज आसा बारीकशी, ते उडयताले. तो कोयर उडयतालो, 2 व्हिलरवालो धांवलो, होवूय धांवतालो. एका धांवन हांवें धरलो पूण तसो हांवें जेन्ना पुलीस स्टेशनाक फोन केलो रोखडेच पुलीस येयले. पुलिसांचे देव बरें करूं, कारण पुलिसांचे कोणी जर म्हटलें तेणें म्हटलें सुद्दां की पुलीस 2,000 रुपया दिल्यार सोडटा म्हणून. आनी पळोवपाक गेले जाल्यार कशें आसा तशें कांय नासता, कारण पुलिसांचे आमकां खूब आयज पुलिसांनी राती हेल्प केलो म्हणून इतके पर्यंत आमकां मेळ्ळो तो. म्हणजे तेंच्यांनी रातभर ताका दवरलो हांगा, पनिशमेंट तेंच्यांनी दिलो दवरून हांगा. तशेंच तेंची फायन आसा पळय ती 100 रुपया आसा फक्त. तांकां 100 रुपया ते भरपाक कांयच न्ही, ते 100 रुपया भरता वयता. पूण आमची मॅक्झिमम 25,000 रुपया फायन आसा. पूण पयशे फायन मारली 5,000 10,000 ते भरता. आतां आमी पंचायतीन कितें ठरयलें आयज की बाबा तेणें कोयर उडयलो, तो आयज कोयर तेणें दीसभर काडपाचो. म्हणजे ही एरियेक जो कोयर आसा तेणें काडून कंप्लीट निवळ करून दिलो, ही ताका पनिशमेंट. अशी आम्ही खूप फाटी हांगा निवळ करता पण परत आमी कचरो उडयता. पोलिसांना कडल्यान कितले लोकांनी म्हाका मेसेज येता आनी वॉट्सॅपान बी धाडटा कचरो काड म्हणून. कोण उडयता म्हणून कळना. रात्री येता आनी पिशवी उडयता. आमी अशें थंय 3-4 फाटी आमचे पयशे मोडून बी पडले. आमी ते निवळ केले तरी लोक निवळ केले आनी बोर्ड घातले तरी दुसरे दिसा कचरो उडयले आसता. लोकांक कितली बी मॅनर्स ना अशें करता आनी अशी फुडें गेला की तांकां फायन घातले. सगळ्या कडेन रिक्वेस्ट आसा आमची
गटर ब्लॉक जाता रस्ते रगडटा आनी खडे ऑलरेडी आमी निवळ करता आसा. गोवा 365 खातीर कृष्णा नाईक, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. पेडणेच्या हायवेचे काम लोकांची तकली तापयता. सरकार कंत्राटदार इंजिनियराचेर गाळयांचो शिवर जाता हे वास्तव. पूण आयज आमी दाखयतात नाण्याची दुसरी बाजू. कितलेय वत लागले, पावस पडलो आनी तकली दुखली तरी तकली थंड दवरून कामगार कशा वातावरणात काम करतात ते दाखोवपाचो हो यत्न. पळयात संदीप कामोलकराचो रिपोर्ट. हे जे रस्त्याचे काम चलता ते MVRचे आसा आणि हो जो MVRन रस्तो केल्लो आसा तो तसो रस्तो पळयण्या सारको खंय ना. पण कामगाराची जर उतरां जर आयकली नाल्यार कामगार कशे काम करता ते जर पळयले, तेंची तळमळ जर पळयली जाल्यार खरीच तेंची क्यू येता. पण MVR न्हय, MVRन सगळो रस्तोच उडयल्लो आसा आणि तितूंतल्या तितूर हे कामगार भितर काम करता. आप कैसे काम करते हैं धूप से? क्या करें, करना पड़ेगा ना. मटेरियल डाल रहे हैं ना फिक्स करने के लिए, ये क्या है और किस लिए है? ये हमारा सीलेंट मटेरियल है और ये जो इसके बीच में हमारा पैनल को ये करने के लिए डुअल बार डाला हुआ है 32 mm का MS रॉड. तो इसको सेव करने के लिए ये हम लोग सिलिकॉन डालते हैं. इतनी धूप है और आप कैसे काम कर रहे हैं? धूप है लेकिन क्या करें, तो हम लोगों का ड्यूटी है, करना ही पड़ता है. यहाँ तो सह नहीं जाती धूप. वो मजबूरी है ना. अभी रनिंग सीजन आ जाएगा, उसके बाद में हम कुछ नहीं कर पाएंगे. ये धूप में काम करते हुए आप अपनी सेहत के लिए को ये करने के लिए हम लोग ग्लूकोज लेते हैं, नींबू पानी लेते हैं और हम लोगों का शरीर इस तरह से सुबह कम टेम्परेचर में आए, फुल्ली टेम्परेचर भी हो जाएगा तो हम लोग उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं. इसको बैकअप रॉड बोलते हैं. बैकअप रॉड ये किस लिए डालते हैं? ये एक्सपेंशन के लिए. एक्सटेंशन के लिए. क्या होता है इसमें? ये जैसे हमारा ट्रैफिक लोड आता है ना, इसको डाइवर्ट करते हैं हम लोग एक दूसरे पैनल में. तो ये मूवमेंट में 3 mm to 5 mm का फ्रिक्शन आता है, इसके वजह से इसको हम डालते हैं. और ये कौन सा मशीन है? ये हमारा ब्लोअर है. हाँ. एयर कंप्रेसर जिसको बोलते हैं वो है. गोवा 365 खातीर संदीप कामोलकार, जवाहर बर्वे आणि सानिका नागवेकर. वादळी वाऱ्याचे अपेक्षेन गोंयांत 5 तारखेमेरेन येल्लो अलर्ट दवरला. लोकांनी जतनाय घेवची IMDन सल्लो दिला. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत कांय सुवातांनी पावस पडटलो. फुडल्या सप्तकाच्या हवामानाच्या अदमासा प्रमाण कांय वाठारांनी पावस गडगड्या सयत पडटलो. मळबात कुपा दाटतली. धुक्यांचोय अदमास हवामान खात्यान दिला. चडांत चड तापमान सुमार 34 डिग्री सेल्सियस, उण्यांत उणें तापमान सुमार 28 डिग्री सेल्सियसा मजगती उरतले. नैऋत्य पावसाळ्यात महत्वाची प्रगती. 5 तारखेमेरेन गोंयांत येल्लो अलर्ट. गडगड आणि वादळी वारे येवपाची शक्यताय. धुके पडपाची शक्यताय. सोमारचे तापमान 34 आणि 28 डिग्री सेल्सियस. नुस्तेमाऱ्यांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.